नमस्कार. आज आम्ही हांगा उपस्थित आसा आयनॉक्स कोर्टयार्डाच्या भायर आनी हांगा एनिमल असिस्टंट रेस्क्यू गोवा हांच्या वतीन पेट एडॉप्शन कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा. जायतीं सुण्याचे पेटे माजरांची पिलां हांगा एडॉप्शनाक दवरिल्लीं आसा आनी आमच्या बरोबर आसा एनिमल रेस्क्यू गोवाचे पुष्कराज मराठे आनी निकोल. ही दोगांय जाणां जी आसा ती एनिमल असिस्टंट रेस्क्यू गोवा खातीर वावर करतात. ह्या पेट एडॉप्शन कॅम्पा बद्दल आमी तांच्या कडल्यान अदीक जाणून घेवया. तर तुम्ही पळयता खुबशी कुत्री मांजरी रस्त्यार आसता. तांकां शेल्टर नासता, फूड नासता, गरम आसता, केन्ना पावस आसता. सो तांकां कितें तरी एक करूंक जाय. म्हटल्यार एक शेल्टर. आतां शेल्टर आसा आमचे कडेन, पण आमी कितें करता, रेस्क्यूईंग. केन्ना केन्ना एक्सिडंट जाता, केन्ना केन्ना कॅट इज स्टक ऑन द ट्री ऑर ऑन द वेल एंड ऑल. ते आमी चड करून रेस्क्यू टीम अशी फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years आम्ही चालू केलेली आसा. पण वी ऑल्सो रिक्वायर येट टू गेट अ स्मॉल शेल्टर लँड प्रायवेटली वेर वी कॅन डू medical support. We can do a lot of more things. So that will be coming in just coming maybe maximum by 2025. लोक ब्रिडा खातीर वयता. ओके, हे जे आसता मातशे आमचे रस्त्यार दे आर मोर टफर देन हेल्थ वायज. दे आर मोर स्ट्रॉंग एबिलिटी. तुमकां एक वॅक्सिनेशन, नॉर्मल वॅक्सिनेशन्स आसता इयरली, ते केल्यार जाल्यार इट इज अ व्हेरी 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 गूड पेट. सेकेंडली तांकां एक घर जाता. ऑल स्ट्रेज विल बी हॅपी इन देयर होम्स. विल हॅव अ ओनर whom the love bond will be there, because you see a dog and someone takes a breed dog, that dog also must be feeling something, that The love and yes, affection which that they this get. dog has a home, he has someone to comb. He doesn't have food also. He must be hungry for about 4 to 5 days. But that's feeling how humans feel, the same way the animals feel. My dream is a day might come that we have to stop all the adoption camps because there'll be no dogs on the roads. That's my dream. For which I appeal to people, come forward and sterilize your animals, be it home animal, be it breed animal, be it indies. Come forward, let's sterilize. I hope every town, every village in their panchayat homes comes together and does these camps. By adopting a dog, I don't mean take the dog and put the dog on your bed. No. Staircase is okay. If you have a compound, fantastic. Your building can adopt the local strays there. They are happy sleeping under your staircase. I mean, every dog should have a human, isn't it? So I ask for minimum that the dog is fostered by a home for at least 2 weeks. In some situations, a week, but I ask them not to vaccinate right before camp, because we've had cases where they've been vaccinated and they've picked up an infection, and it gets, even when they're vaccinated, they need that little time to adjust to it. So when they're brought here, some have come with infections and they've fallen sick. So we try to avoid all that happening. So we ask them not to be vaccinated the week before camp, not to be dewormed the week before camp. Everything has to be done at least 10 days prior to that. आणि माय रिक्वेस्ट ॲक्च्युली थ्रू दिस इज आमच्या गव्हर्मेंटान वी आर हॅव्हिंग सो मेनी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स फॉर ह्युमन्स. दीज आर ऑल्सो अवर सिटिझन्स ऑफ आर कंट्री अँड our state. So the government should do something for them. Maybe have a 24/7 hospital, which is very much wanted. 24/7 we need ambulances. जे आमकां खूब वर्सां जाले government promise करता. Maybe because these animals तांकां vote ना. So I think because of that this issue is neglected. So my request to the government is, these are also our citizens, and if not them, we have votes. So at least to appease us, एक तरी गोवा इज स्मॉल, सो एक दोन तरी अशी हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स आसची जंय 24/7 वी गेट मेडिकल केअर फॉर दीज 4-legged सिटिझन्स ऑफ आवर कंट्री. ह्या एडॉप्शन कॅम्पा भितर एनिमल असिस्टंट रेस्क्यूक सपोर्ट करपी पणजेचे पॉज आसा, तशेंच मिशन रेबीज. हांगा जायते सुणे जे एडॉप्शनाक दवरिल्ले आसा, तातूंतले कांय सुणे मिशन रेबीजाचे जावन आसात. मिशन रेबीसान जायते सुणे हांगा दवरिल्ले आसा. ते भायर तांचें वॅक्सिनेशनूय हांगा चालू आसा. सो आमच्या बरोबर मिशन रेबीजाचे व्हॉलंटियर्स, मिशन रेबीजाचे हांगा उपस्थित आसा. तांचे कडल्यान अदीक म्हायती जाणून घेवया. आम्ही
मेन 4 पिलराचेर काम करता. मेन म्हणल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी एज्युकेशन अवेरनेस हेजेर आमी काम करता. सो आमी कितें करता, प्रत्येक स्कुलांनी वचोन आमी रेबीज अवेरनेस सेशन घेतात. तेज्या प्रमाणे तशेंच आमी जे लोक फिल्डार काम करता, लायक द वल्नरेबल पीपल कोण आसा, लायक लेबरर्स, वर्कर्स, तांकां रेबीजाचेंच कांयच खबर ना, तांकां वचोन आमी नॉलेज दिता. सो आमी बेजिकली एनिमल वेलफेअर हेजे बद्दल आमी अवेरनेस क्रिएट करता. आमची एक सेकंड मेन पिलर आसा, दॅट इज द सर्विलन्स. आमचो एक हॉटलायन कार्ड आसा आनी ह्या हॉटलायन कार्डाचेर आमचो एक नंबर आसा. सो हे नंबर आमचो 7744029586 हो आमचो रेबीज हॉटलायन नंबर आसा. केन्नाय खंयचेय पिसाळलेलो कुत्रो तुमच्या एरियेन समज दिसलो जाल्यार तुमी मुद्दामून ह्या नंबराचेर फोन करपाक शकता. आमची टीम, तुमी समज त्या लोकेशन आमकां जर सेंड केलें जाल्यार आमी रोखडीच त्या लोकेशनाचेर येवन आमी कुत्र्याक व्हरपाक शकता. आनी समज कुत्र्यांक कसलोच एक्सिडंट जाला, कुत्र्यांक समज ट्रिटमेंट जाय जाल्यार सुद्दां आमी त्या कुत्र्यांक थंय येवन पिक करून तांचे आमी ट्रिटमेंट सुद्दां करपाक शकता. दिस इज हे आमचे वॅक्सिनेशन बॉक्स आसा. भितर हे आमचे वॅक्सीन वायल आसा. सो this vial contains 10 dose and that's 1 ml each. 1 ml is 1 dose. So कितले पपीज आसा हांगा तेका वॅक्सीन करूंक जाय हांगा. सो आमच्या लागीं दोन पपीज ऑलरेडी आसा. We are looking for adopters. We are looking for homes for them. What was your basic motive? Yeah, to come over here. I just need a puppy because my sisters and all are gone, right? So I wanted someone He's all to alone play. now. All alone. So he wanted a companion. Okay. So he was just after puppies. Whenever he sees on the street and all, he'll take me and say, "See this puppy I want," and all. Though I used to say, "No, I don't know who's there. No, we cannot just take of anyone." So now when his sister sent it, that ad of yours. So that is how past 4 days he's after me, come, we'll go, and he brought me out at 3 o'clock only. So we'll be the first, he said. They could adopt one, at least a dog on the street who are there, who have no food to eat, nothing to drink and all. Sometimes they are starving on the road. No? So they'll get a home. Everyone, yeah, they'll get a home and a family too. I normally some people just leave them there, so I make it a point to foster them there itself. So that's how I got to know him. So where you found this puppy? Near my place only. He was just outside my house, so somebody had left him here. So I just adopted him and started feeding him. That's how So I didn't want him to be on the road, so I thought I'll bring him. Okay, so he was dumped by somebody. Yes. I have a dog in Calcutta already, and when I moved to Goa, I felt like I wanted to have a dog here as well. So I visited AFA, and I instantly connected with this one particular indie dog, and his name was Tommy. And then within a week, I just decided, and it all happened, and he's been with me now for 1.5 months. जायते फावट अशे एडॉप्शन कॅम्प गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांनी जाता, पूण असो एक दीस येवपाक जाय की ज्या दिसा हे एडॉप्शन कॅम्प घेवपाची आमकां गरजूच पडची ना. त्या खातीर एक जबाबदार नागरीक म्हणून आमची प्रत्येकाची जबाबदारी आसा की आमच्या घरान जी जनावरां आमी पोसतात तांचें आमी ऑपरेशन करचें, स्टॅरिलायझेशन करचें, आनी जी भुरगीं किंवा जी पिलां आमचे सुणी किंवा माजरां काडटात तांकां रस्त्यार आमी सोडून दिवची न्हय. तांकां रस्त्यार आमी सोडून दिली काय ती आनीक रिप्रोड्यूस जातात किंवा रस्त्यार एक्सिडेंट जाता, गाडये पोंदा येता, मरतात. सो अशा वेळार म्हाका दिसता की प्रत्येकान एक जबाबदार नागरीक ह्या नात्यान अशा तरेच्या एडॉप्शन कॅम्पांतल्यान जनावरां घरा व्हरची, तांचें स्टॅरिलायझेशन करचें, तांकां मोग दिवचो, आपुलकी दिवची. तशेंच रस्त्यार जी सुणी माजरां आसात तांकां आमी तांची काळजी घेवची, खंय तरी आमी एकामेकाक मोग करचो. जसो म्हाका दिसता की खंय तरी मोग केलो जाल्यार खंय तरी आमकां जायते फावट अशा पद्दतीचे रस्त्या वयली जनावरांची संख्या जी आसा ती कमी जावपाक मदत जातली. शिरीश कुंकळकरा बरोबर राधिका कामत सातोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर.